सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो जेजू तुमकां करपाक आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटीन. आयज आमी दोबाचीक परब मनयता. देवाचो पूत मनीस जावपाची परगोटणी, एनाउन्सिएशन. देवाक आर्गां दिवया, दिवन वाचुया, कित्याक सोडवणदार आमच्या मनीसपणान भितर सरता आनी आमकां आपल्या देवपणान वयर उबारता. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जुआंव द कोस्ता हाच्या आत्म्या पासत. दुसरे मिस आमी लेगात भेटयता. आयज मिली डिसुजा आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमचेच पासत, आमच्या कुटुंबा पासत, आमच्या राज्या पासत आनी देशा पासत देवा मुखार दवरुया. संवसाराची शांती पासत मागुया. जें झूज चालू आसा आजून पासून तें झूज सोंपूंक आमच्या ह्या संवसाराच्या वडिलांनी बरें तें चिंतूंक आनी आपलें जोण एकल्याचें मन कुशीन दवरून देवाचे कुशीक ते राजी जावंक आनी शांती हाडूंक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सवे आसूं. तिच्या भाव भयणीनो, प्राचीत काळान ह्यो दोन परबो आमी मनयता. सांजुजेची परब आमी मनयल्या 19 तारखेर आनी आयज आमी एनाउन्सिएशन, देवाचो पूत मनीस जावपाची परगोटणी ही परब मनयता आसतना आमकां खेरीत भाशेन देव उलो मारता. आमी जण एकल्यान देवाची कुशी करूंक, जे भाशेन आंकवार मारीन देवाचे कुशेक वय म्हणले आनी देवाचो पूत संवसारांत आयलो. पूण जायते फावटी देवाची कुशी समजून घेवंक ती आनी ती पाळूंक आमी फाटीं उरल्या. असले आमच्या चुकीचे देवा लागीं भोगसणे मागुया. सर्पद्विदार देवा, आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट करून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो गूढ अपराध. ह्या पासत बागेर सदांच सांगपार मरे सगळ्या देवतांक आनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पद्विदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सर्पद्विदार देवा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका तुज्या पैवा पासत आमी तुका दिनवासता. सोम्या एकल्या जोडीत पुता जेजू क्रिस्ता, सोम्या देवा, देवाची शिडी, बापाच्या पुता, तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूत कोर. तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमचे मागणें आयकून घे. तूं बापाच्या उसव्याक बसलाय आमची काकूत कोर. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं सोमी, एकलोच तूं भोव व्हरतो. आमीन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, तुजो सोब्द आंकवार मरेच्या कुसव्यान खरेपणी मनशाची कूड घेवची म्हूण तुवें येवजिलें, जाका आमचो सोडवणदार खरो देव आनी खरो मनीस म्हूण उचारता. ताच्या देव सैमाची भागीदारां जावंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. इसायेस प्रवराच्या पुस्तका वेलें वाचप.
सर्वेस्परान आजारा कोणें उलोवन अशें म्हटलें, तुज्या सर्वेस्परा देवा लागीं तुका एक कुणां माग, ती पाताळांतली कोणींतली वो उंच स्वर्गावेली जावं. पूण आजाकान प्रतिपाल केलो, ना, हांव मागचो ना आनी सर्वेस्पराची परिक्षा करचो ना. तेन्ना इजायसान म्हटलें, आतां चीत दिवन आयक, देवाच्या गोरण्यांतल्या मनशाची ससणीकाय तिल्लोली ती तुका पुरोना तुका. आतां देवाची तिळोक सोदताय तर बरें तर सर्वेस्परूच तुका एक कुणां दितलो. पळय, एक आंकवार चली गोरबेस आसा, ती रोखडीच एका पुताक जल्म दितली आनी इन मानवेल म्हूण आमचे मदें देव ताका नांव दवरतली. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब जातलो, हो पळय हांव येतां, तुजी खोशी करूंक हांव येतां. परतून म्हणया, हो पळय हांव येतां, तुजी खोशी करूंक हांव येतां. आनी योद आनी बेटोण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी बोल्यो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हटलें, हो पळय हांव येतां. जबाब, हो पळय हांव येतां, तुजी खोशी करूंक येतां. तुजी खोशी हांवें पालो दिवंक म्हूण सासणाच्या गोरण्यांचेर तें म्हाका फरमायलेलें आसा. तेव्हा म्हज्या काळजान तुजे सुमतीचो हांव मोग करतां. जबाब, हो पळय हांव येतां, तुजी खोशी करूंक येतां. सदांच तुजें प्राणीकपण ते व्हडले सभेन हांवें परगट केलां. म्हजें तोंड हांवें धांपूंक दवरचो ना. हें तूं बरें जाणाय सर्वेस्परा. जबाब, हो पळय हांव येतां, तुजी खोशी करूंक हांव येतां. तुजें प्राणीकपण म्हज्या काळजान हांवें गुपीत दवरूंक ना, पूण तुजे विस्वासपणाचो आनी सरवणेचो हांवें प्रचार केला. व्हडले सभेन जमता तेन्ना तुजो मोग आनी विस्वासपण हांवें लिपोवंक ना. जबाब, हो पळय हांव येतां, तुजी खोशी करूंक हांव येतां. हेब्रेवांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. भाव भयणानो, पाकुल्याच्या आनी बोकड्याच्या रोगतान केन्नाच पातकां धुवन काडूंक जायनात. हेच पासत संवसारांत येताना जेजून अशें म्हणलें, येवद्न आनी बेठवण्यो तुका नाका जाली, पूण म्हाका तुवें एक कूड तयार केली. पातकान पासत होम आनी बोल्यो तुका मानूंक नात. तेन्ना हांवें म्हळें, हो पळय हांव येतां. पुस्तकाच्या कोंवल्याच्या म्हजे वेशीं बरयलोलें आसा ते प्रमाणें तुजी खोशी करूंक देवा हांव येतां. पयलीं तो अशें म्हणटा, येवद आनी बेठवण्यो तुका नाका जाली, होम आनी पातकां काडूंक बोल्यो तुका मानूंक नात. आनी तरी आसतना हें सगळ्यो समर्थी प्रमाणें वोपतात. उपरांत तो अशें सांगता, हो पळय हांव येतां, तुजी खुशी करूंक हांव येतां. हे परी पयले बंदोबस्त केल्ल्या आनी दुसरी स्थापल्या. हेच खोशयेच्या धर्मान जेजू क्रिस्ताचे कुडीचो एकेच पावटी येवजण जाल्ल्यान आमकां पवित्राय मेळटा. देवाचें उतर. उद्गार. सोबत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो, ताची महिमा आमी देखल्या.
सुर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लुका परमणे शुभ वर्तमान. सव्या म्हयन्यान नाजारेत नांवाच्या गालिलियान शारान देवान गाब्रियल दुताक एके आंकवारीसोरीन धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या जुसे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें. आनी तिची शीं भितर वचून देवदुतान म्हणलें, नमान कुरपेन बोलले, सुर्वेस्पोर तुजें सवें आसा. ही ताचीं उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणलें, भिवू नाका मारये, तुका तर देवा सवें कुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गर्भेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेस्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिवासण सुर्वेस्पोर देव ताका दितलो. आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना, म्हणटच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेस्वराची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे तावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळ्ळा आनी वांसटी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. आनी देवदूत तिचे सरशिल्लो कडसरलो. सोम्याचें शुभ वर्तमान. प्रिय भाव भयणीनो, परब आयज दोबाचीक परब. आनी दोबाचीक परब आंकवार मारयेक जी आंज बडव्यान खबर दिली आनी देवाचो पूत हो खुद देव मनीस जावन ह्या संवसारान आमच्या मनीसकळान भितर सरलो आनी आमच्या मनीसकळान भितर सरून आमकां देवपणाक वयर उबारली. आयज ही परब आमी मनयता. देवाक मनशा मदें येवपाक गरज कित्याक पडली? हाच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता सर्वेस्पोर देव एक भासावणी करता. आखाज राजा हाका प्रवाद्या वरवीं सांगलें, माग देवा लागीं खुणां. आनी ही खुणां कित्याक मागूंक लायिल्ली? जेन्ना इस्रायल परजा एके भाशेन सारकी खाला पडलेली, राजकी फुडाऱ्यांनी इस्रायलाची वाट लावन उडयल्ली. देवाक जाय तें करपाचें सोडून आपणाक जाय तें कोत्ताले राजा. आनी असल्या वेळार ही परजा एके भाशेन ह्या दुस्मानाच्या हातांनी व दुसरे राजा जे आसात अनभावार्थी तांच्या हातान पडपाचे दीस तांचेर आयिल्ले. गुलामपणान वयताली ही परजा. आनी परजा हें सगलें जाता तेन्ना निर्शेलोली. म्हळ्यार देवान आमकां सोडल्यांत सारकीं. देव आमचेर रागार आसा, वो देवाक आमचें पडलेलें ना, जे भशेन आमी जायते फावटी म्हणटा देवाक आमचें पडलेलें ना, देव आमकां पळयना, वो देव आमकां खास्त लायता. आनी असल्या वेळार देव ही खुणां दिता, माग खुणां. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव, त्या राजांचेर पातयेवन रावनाका झूज करपाक. कित्याक झूज करपाक ही राष्ट्रां जीं आसात तीं एकामेका लागीं एलायन्स करतालीं. आनी देव आपलो संदेश दिता, तूं ह्या राजांच्या एलायन्सान भितर सरनाका, पूण खेरीत भाशेन देवाचेर पातयेवन राव. तुका हांव राखतलो, हांव सांबाळटलो. पूण राजा आपली नाडबुदीचो आनी ह्या पासत ही परजा साणून पडलेली. आनी असल्या वेळार देव आपुणूच
ही खुणां दिता, सर्वेस्पोरूच तुका खुणां दितलो. एक आंकवार चली गर्भेस्त आसा आनी तिचे वरवीं देवाचो पूत ह्या संवसारांत येतलो. इमानुएल, आमचे मदें देव, अशें ताका म्हणटलीं. आनी जेन्ना आंज गाब्रिएल मारयेक भेट करता, ही उतरां नमान मरे कुरपेन बलयल्ली, सर्वेस्पोर तुजें सवें आसा, ही उतरां आमी म्हणटा जेन्ना आमी नमान मरे म्हणटा. आनी दुसरो भाग नमान मरेचो एलिझाबेथीन जीं उतरां म्हणलीं, सदैव तूं आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. भाव भयणीनो, ही पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां घेवन आमी जेन्ना ही नमान मरे बाग्योन मरे म्हणटा तेन्ना बो करून तेर्साच्या मागण्यांत हें एक बेश्टें तेर्साचें मागणें बेश्टें न्हू, पूण बिब्लिकल सारकें स्क्रिप्चरल पवित्र पुस्तकांतल्यान ही आमकां हें मागणें मेळ्ळां. आनी हेंच करूंक शिकयता. तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. सायबीण मायन आंकवार मारीन देवाची कुशी मानून घेतली. ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. हें करूंक भाव भयणीनो, हें म्हणूंक बेश्टें वयल्या वर न्हय, पूण खरेपणी जशें आयच्या दुसऱ्या वाचपान हेब्रेवांक बरयल्ले चिटीन आमी आयकता, हो पळय हांव आसा, तुजी कुशी करूंक हांव येता. योजना आनी भेटोवण्यो तुका नाका जाल्यो, पूण हांवें तुका एक कूड तयार केली. म्हणल्यार आमी जोण एकलो आमचे कुडीन ओतम्यान देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक, देवाक मानता तसलीं कामां करूंक हांव आजीर आसा, हें आमी जोण एकल्यान म्हणपाक जाय. सोडवंडार आयज नव्यान आमकां जाय. जाबाबान आमी म्हणलां, हो पळय हांव येता, तुजी कुशी करूंक हांव येता. भाव भयणीनो, आमी जोण एकलो आयज देवाची कुशी करीत जाल्यार आमकां ही सोडवण जी आमचे लागींच आसा ती भोगूंक मेळटली. आनी जरी तर आमी देवाची कुशी पाडिना, जशी मारयेन पाळली, आमी जरी तरी देवाची कुशी पाडिना पूण आमचीच कुशी पाळटा, सगळीं राष्ट्रां एके भशेन साणून पडटलीं. आयज राष्ट्रां साणून पडलेलीं आसात. कांयच कळना कितें करपाचें तें. कोण कोणाचेर घुरी घालता, कोण कोणाक एटॅक करता, कोण कोणाचेर मिसायल सोडटा. बरें ना सगळें. कित्याक साणून पडलेले आसात हे संवसाराचे राजा. आमचे राजकीय अधिकारी साणून पडलेले आसात. आनी देखून वेता त्या दिसाक प्रोटेस्ट जातात. पर्जा दुखोवल्ली आसा, पर्जा चाडवल्ली आसा, कोण खुशाल ना. आख्खो संवसारभर ही परिस्थिती आतां सद्याक चालू आसा. देखून आमी थोड्या जाणांनी तरी जी भावार्थ धरतात तांणी देवाची कुशी मुद्दोम सोदून काडूंक मागण्या वरवीं, पवित्र पुस्तक वाचपा वरवीं, एकामेका लागीं उलोवपा वरवीं, डायलॉग करून देवाची कुशी आमी सारकी समजून घेवन ती पाडपाची गरज आसा. तेन्ना हे संवसाराची शांतीक आनी हे संवसाराचे सोडवणीक आमची ही इल्लीशी एक देणगी कशी जातली. तरीच कृपा आमकां दी म्हूण मागुया. आमच्या वडिलां पासत मागुया, आमच्या भावार्थाच्या आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांक तशेंच राजकीय फुडाऱ्यांक ही देवाची कुशी पाडूंक फावो तें गिन्यान आनी बळ दी म्हूण आमी मागुया. सगळीं उबी रावया. आमी भावार्थ उचारतले. तो मनीस जालो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं तो मनीस जालो म्हणटा तेन्ना आमी सगळीं दिमी मोडटलीं. सतमंता देवाक, सर्पविदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक दिमी मोडुया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभवलो, आंकवार मरेतां ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो, ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो, स्वर्गार चडलो, सर्पद्विदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयतांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्याक
कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें भोगसणें कुडीचें पुनर्जीवनपण सासणेचें जिवीत आमेन. Betoning git घेऊया. C14, page number 34. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. आपल्या मनात आणि मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र विचारवाक सर्वेस्वर मानून घेऊ. सर पदवीदार देवा, तुजे पवित्र सभेची दानां दोयाळपणी स्विकार कर. अशें तुज्या एकल्याच जोडीत पुताचे मनीस जावपान आपलो ओरोम आसा म्हूण जाणा जाल्ली ताचे गूट ह्या दोबाज्यान समोरुंबून संतोसूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे आत्मे सोबे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्वरात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासणाच्या देवा, क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पवित्र आत्म्याचे पदवीदार सावडीन मनशां मदें आनी मनशां खातीर क्रिस्त जल्मचो आसलो तो सर्गीचो संदेश आंकवार मारीन भावार्थान आयकलो आनी ताका आपल्या निश्कळूंक कुसव्यान मोगान सांबाळलो. मनशां मदें आनी मनशां खातीर क्रिस्त जल्मचो आसलो तेन्ना सर्गीचो संदेश आंकवार मारीन भावार्थान आयकलो आनी पवित्र आत्म्याचे पदवीदार सावडीन गर्भ संभोवलो आनी आपल्या निश्कळून कुसव्यान मोगान सांबाळलो. अशी इस्रायल परशे केल्ली भासावणी पाळली ताणें विस्वाशीपणी आनी सगळ्या लोकांचे ओतरेक बागयले पुर्तेपणी. ताचे उदेशी देवदूतांचो दलबार तुजी महिमा वाखाणटात आनी तुजे मुखार निरंतरी संतोसान उल्हासतात. तांचे बरोबर आमचे ताळे मेळून सांगाती एका ताळ्यान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर देव, स्वर्ग आनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान. होशाना स्वर्गी, सर्वेस्वराचे नामी येता तो सुभागी. होशाना स्वर्गी. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आप कुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून
तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट. तुझ्या कोसान आनी भविष्यवंताना वरवीं तुवें आमची सगोड केली, आमची काकूट कर. देखून सर्वेस्परा, सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासा आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा केप्री तुमीचे विस्तारले पिसबेचो उगडास कर आनी लेव आमचे बागेवन बापा आनी फिलिप नेर आमचे गोंडी बापा, सिमिया आमच्या दारी गोंडी बापा आनी सगळे संस्कारनी घेतल्या बराबर तिका प्रिती मोगान सपून कर. तशेंच पुनर्जीवंत बरवाशान उतरून गेल्या ते सगळे आमचे भाव भणीचो उगडास कर. जे काकुते अंतरल्या समेस्तांक जे मुखामोळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकूत कर म्हण मागता. अशें बागेवंत आंकवाळ मारी देवाची माई संगाती, बागेवंत जुजय जपती, बागेवंत दोता, बागेवंत जेवाज आनी सर काडी तुका मानवल्यांत ते सगळे भक्तां बराबर सासना जिवितां आमकां वांटो दी आनी थंय सांगाता. तुका वाकाणूक आनी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सर पदवीदार बापा, सर्व मान आनी महिमा तुका सासनाच्या सासनाक. हो पळय हांव येतां, तुजी खुशी करूंक हांव येतां. जण एकल्यान आमी हींच उतरां परतून परतून उच्चारूंक आनी देवाची खुशी सगल्या वेळार करूंक आमी तयार आसूंक आमकां कृपा मागुया. आनी जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान उतरेकतल्या आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी, संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी.
पळयात एक आंकवार गरबेस जातली आनी बेगीनच एका पुताक ती जल्म दितली. इमानुएल हें ताचें नांव. प्रार्थुया. सर्वेस्परा, आमच्या मनान खऱ्या भावार्थाचे गूढ थीर कर. अशें आंकवारी तावन जल्मल्लो खरो देव आनी खरो मनीस म्हूण उचारतलीं आमी ताची सोडवण दिवपी पुनर्जीवनपणाचे सक्तीन सासणाच्या संतोशाक पावो म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. खेरीत आशिर्वाद घेवंक आमचे तकले बागोवया. सूर पदवीदार देवा, तुजे परजेच्या विनवणेक कान दी आनी तुजे दोयाळायेचेर पातयेतल्यांक बरवसो दितना तुजे चुको नासलेले काकलुतीचीं फळां तुज्या उदारपणान तांकां चाकूंक मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात, हें मीस सोंपलें. नवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं. हांव प्रार्थना तुका तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एक आकृतीचे माये चुरचुरे कोर म्हजे
हांव आयकतां सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बरवांशा पातक्यांच्या. जा तर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवासो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच पेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दितां. दिल्लो देखून म्हाका ताचे काकलुतीन हो विस्वास तुजे ताय. खात्री जशें हांव सत मानतां म्हज्या सासणाच्या साल्वासांवांची. खोटा जायते पावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणां तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलों. हांव जाणां तूं म्हाका मजत दितेली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण भियेतां पातकाचे ताळणेन तुजो आदार मागोना जायत म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो. हो तर वर्तता उपकार जो मागतां तुजे ताय. आनी हांव रातून मागतां तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक. अदीक करून हेमकोंडाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका हे माई आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माई निर्मिनाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. आमेन. शाश्वत आदाराचे माई नमान मरे कृपेन बदलले सर्वेस पोरचुताय आसा. उष्ट्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज येसू. भाग्यून मरे देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराची माई नमान मरे कृपेन बदलले सर्वेस पोरचुताय आसा. उष्ट्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज येसू. भाग्यून मरे देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराची माई तुज्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बदलले सर्वेस पोरचुताय आसा. उष्ट्यामध्ये तूं सदैव सदैव तुजो पूज येसू. भाग्यून मरे देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भाग्यून ती मारी आदार दी अदृश्टांक सांपडलेल्यांक. मजत कर ओस्कूत काळजाच्यान. माग परचे पासत जा शरातीन देवाच्या म्हणयाऱ्यांची. विनोद कर सगल्या देवाक भेटयलेल्या ओस्तोऱ्यां पासत. फावो कर तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो. तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिणी. प्रार्थुया. ए सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारीक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक. जिच्या अजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सगल्या पिडेवंतां पासत ह्या वेळार आमी मागुया. बो करून जाणी आमचे लागीं मागलेलें आसा आपणा पासत माग म्हूण तांचे पासत मागुया. आमचो आदार सोमियाच्या नांवार आसा. सोमिया म्हजें मागणें आयक. सोमिया आसूं तुमचें सवें. प्रार्थना तुका सोमिया देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंतवंत आदारान भाग्योन सदांच आंकवार मरेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे कोतींतली आनी बगूंक पावूंक सासणाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सोर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचें
पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वयर देवूं आनी सदांकाल तोगूं. शेवटाक गीत घेवया T12 पेज नंबर 207 T12. Amen.